जागा हांगचो मातसो मोकळो सोडात, सकयल वचात, उपकार करून परत परत आमी रिक्वेस्ट करतात, मातशी समजून घेयात. पोलिसांक एक रिक्वेस्ट, मातशी हे हांगा क्लियर करात, तांकां सकयल वचून बसपा लायात किंवा रावपा लायात. आमी सामके नमळायेन तुमकां रिक्वेस्ट करतात. तुमकां हात जोडून विनंती, उपकार करून सकयल वचून उबे रावात. बालरथ मातसो मुखार करात. जांभळे मळार जे कोण आसात तेंकडे विनंती की तुम्ही वाट बेगीन सोडात. जे भाविक महाद्वारात उबे आसात तांकांय विनंती. प्रवेशद्वाराचेर जे आसात भाविक कडेक रावन येवचे, मदल्यान येवची न्ही, वाट सोडून येवचे. प्रसाद श्रीपाद पागिल्या घरा कडेन खूब क्राउड आसा पळय, मातसो थंयच्यान घेवन यो. ऐसे सांगले हायर सेकंडरी बालरथ थंयच्यानूच ट्रिपी मारपाच्यो. खंयच्याय क्षणाक कडे ह्या वेळार हांगा पावपाक शकतात, पण वाट जाता तितली क्लियर करची. जे भाविक आता मदल्यान येतात तांकां विनंती की एक लायन करून सकयल ग्रुपान सगळे रावात, एक लायन करून सकयल येयात. वाटेर वाट हाडून सकयल येयात. सगळ्या भाविकांक विनंती, वाट स्ट्रेट चलत एक तरुणी गडे दिलीप कातकरांच्या घरावर पावल्या. एक तरुणी गडे दिलीप कातकरांच्या घरावर पावल्या. उपकार करून त्या वाटेर आशिल्ल्या लोकांक वाट मातशी मेकळी सोडची. गड्याची येवपाची वाट मातशी मेकळी सोडची. वयर गेला तो आशिल्लो पळय ताका वयर धाडला. आतां सकयल मुवींग आसलो ते वयर धाडटा. तो कॅमेरामॅन आहा पळय ते घेवन परत सकाळी जे भाविक आसात
सकल येतना वाटेर रावं नाका, त्रास जातले. वाट क्लियर दवरात. गाडी येवपाच्या वाटेर जे लोक आसात मातशी वाट मेकळी सोडात. मातशी सायडीन रावात. आहे देतला पावले कोची esto suba yo voy a ganar esta vez y le
जे आम्ही हांगा बॅरिकेड विनंती परतून तुमकां भायर उबो रावपाक जागा मेळचो ना. तशेंच देवळांत भितर जे कोण आतां बसलात किंवा जे बसपाक सोदतात तांकां मेकळेपणान सांगतात, नम्रपणेन सांगतात देवस्थान कमिटी की जितल्या सोयीस्कर रित्या तुम्ही आता भायर उबे रावतले तुमकां मागीर जात्रेचो उत्सवाचो आस्वाद किंवा आनंद घेवपाक मेळटलो. हे नम्र मागणे नमळायर मागणे प्रत्येक भाविकांक आमी विनंती करतात की देवळान भितर जे आतां देवाक पांय पडपाक देवाची भेट घेवपाक देवाचें दर्शन घेवपाक देवाचें तें दर्शन घेवन भायर वयचें आनी भायर सोयीस्कर जाग्यार आपल्याक कशें सोयीस्कर रित्या पळोवपाक मेळटलें तशें रावचें. देवळान भितर रावचें न्ही सगळे खातीर आमी नमनायेन मागतात. भितर रावनासतना जितले भायर पळोवपाक मेळटा तो आस्वाद घेवचो. ड्रोन हांगा हा एकच धोरणाचे परमिशन घेतला. आता सध्या 2 ड्रोन चालू असतात जातून परमिशन घेतिल्लो ड्रोन ना. उपकार करून ते ड्रोन सकयल घेवचे. विदाउट परमिशन ड्रोन फ्लाय करपाक हांगा परवानगी ना. ऑफिशियली जे परमिशन घेतिल्लें आसा तो अजून ऑपरेट जालो ना.
पास भितर वखद गोवा न्यूज हबाच्या एकच द्रोणा खातीर परमिशन घेतलेलं आसा. हाजी मातशी नोंद घेवची. आनीक बाकीचे द्रोण ऑपरेट जाता आसतना जर पोलिसांनी सीज केले जाल्यार ताका कमिटी किंवा कोणूच जबाबदार नासतले. देवळांक भाविकांनी गर्दी करची न्ही. शक्यतो लायनीन मेकळेपणान भितर वचचें. आमी जशी लायन केला त्या लायन सांबाळची आणि त्या लायनींतल्यान वचून देवाचें दर्शन घेवन फाटल्याच्यान भायर वचचें. प्रत्येक भाविकाक आमी नम्रायेन सांगतात की भितर तुम्ही लायनीन चलात, एक लायन धरात, त्या लायनीन चलात जशें सांगताले त्या पद्दतीन तुम्ही भायर सरात. एक कळवणी GA06B5781 GA06B5781 या गाडीक लागून रस्तो ब्लॉक झाला. उपकार करून गाडयेच्या मालकान गाडी मातशी काडची. GA06B5781 नाजाल्यार आमकां नाइलाजान ती टो करची पडटली. दर एका भाविकाक आमी नम्रायेन मागतात की लायन सांबाळया, लायनीन भितर या, शिस्त पाळया आणि त्याच शिस्तीन देवाचें दर्शन घेवया आणि तशेंच भायर वचून सोयीस्कर जाग्यार आमी उबे रावया. गर्दी टाळया, गर्दी नाका. GA08886036 GA08886036. आता घेऊ बरोबर. GA10A3133 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 GA09A6457 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 GA10A3532 GA10A3532 GA06A2169 GA06A2169 GA07N9505 GA07N9505 उपकार करून जो गाडी मातशे काढा. नूर रस्त्याचे परत एक फावटी याद करता भाविकांक भीती देवाचे दर्शन घेताना आमी लायनीन या, शिस्तीन या, गर्दी टाळया आणि त्याच शिस्तीन आमी परत भायर या. जी वाट ऑल इंडियन सांगताले त्या पद्दतीन आमी देवाचें दर्शन घेवन भायर सरया आणि सोयीस्कर जाग्यार खोटी वचून उबे रावया. सगळ्या भाविकां खातीर उदकाची वेवस्था हांगा केल्ली आसा. व्हॉलंटियर आमचे आसात, जे वताक आसात तांकां ताण लागला तेणी उदक मुजरत मागून घेवचें वा कळोवचें. ते व्हॉलंटियर आमचे सगळे वाटेन उदक पावयतात. GA11A4181 GA11A4181 गाडी मातशी काढची. GA11A4181 ह्यो सगळे गाडयो ज्यो आसात त्यो नरसिंहा देवळा कडच्यान आदिपुरुष देवळा कडेन अशे पार्क केल्ले आसात. उपकार करून बेगिनात बेगीन वचून त्यो गाडयो मातशी काडच्यो. आमी 3 मिनिटां दितात तुमकां, नाजाल्यार आमी टो करतात. परत
एक फावटी भाविकांक आम्ही याद करतात हांगा देवळांक भितर देवाक मेळटना आम्ही उपकार करून शिस्तीन लायनीन भितर या गर्दी टाळया आणि भितर जितलो कमी वेळ देवाचें आम्ही दर्शन घेतले ते आम्ही पळोवया आणि गर्दी टाळनासतना देवाचे दर्शन घेवया. परत एक फावटी नम्रपणे आम्ही मागतात की मेकळपणान देवाचे दर्शन घेऊया आणि त्या वाटेन भितर जातात मुखार जे व्हॉलंटियर आसतले ते सांगतात त्या प्रमाणे देवाच्यान भायर सरया. प्रत्येकाक उदकाची व्यवस्था केल्ली आसा. अजून कोण एक फावटी सांगता की उदक व्हॉलंटियर घेवन भोंवतात तेका उदक ताण लागला आणि उदक मागून घेवन येवचें. जे भाविक वयर रेलिंगाक तेकोन आसात तेणी आपली जतनाय घेवची आणि रेलिंगाक तेकोन रावचे हे नम्रपणे मागतात. जे धडेर खंय उबे आसात तेणी आपलो जीव सांबाळून आपले सगळे व्यवस्थित आपण उबो आसा उबो रावपाक शकता याद दवरून त्या जाग्यार उबे रावचे. फर्स्ट एड टीम त्यांच्याकडे विनंती की हातीक बँडेज किंवा ड्रेसिंग कितें घेऊन उपकार करून सकल बांयचे कडेन वचचें.
ज्या फर्स्ट एड टिमीक व्हॉलेंटियर आसात तांकां विनंती की ड्रेसिंग जे मटेरियल जे कितें आसा तुमचे कडेन ते घेवन तुम्ही सकाळ बांयचे कडेन वचचें. तुझा आवाज जर पावत असत फर्स्ट एड टीमी मेरेन जाल्यार तेंचे कडेन मी विनंती करता की तुमचे कडेन ड्रेसिंग मटेरियल जे कितें आसा ते घेवन तुम्ही सकयल गड्यांक न्हावयतात ते थंय बांय आसा ते बांयचे कडेन वचचें. फर्स्ट एड टीम भायर सरल्या लेफ्ट. थँक्यू. आतापर्यंत जे भाविकांक देवाचे जर दर्शन घेवपाक आसा घेवचे आसा अजून पर्यंत जाल्यार त्यांनी येवन दर्शन घेवपाक जाता. परत जेन्ना गडे न्हावन हांगा येतले तेन्ना परत दर्शन घेवपाक मेळचे ना, मागीर लेट आसतले. म्हणून भाविकांक विनंती जर आतापर्यंत कोणाक जर दर्शन घेवपाचें आसा जाल्यार एक लायनीन येवन दर्शन घेवन वचचें आनी सोयीस्कर जाग्यार परतून उबे रावचें. देवाचे दर्शन घेतले उपरांत उपकार करून हांगा मुखार येवन कोणी गर्दी करची न्ही. परत परत याद करतात, परत परत भाविकांक आमी याद करतात की तुम्ही देवाचें दर्शन घेतकीर हांगा मुखार चौकार कोणीच रावचे न्ही, भायर आपल्याक सोयीस्कर अशा जाग्यार उबे रावचे. हांगा गडे नाचतले तेन्ना हांगा त्रास करचे न्ही कोणीच, की तुमकां सगळे भायर उबे रावन बऱ्यापैकी पळोवपाक मेळटलें. मागीर गर्दी जातकीर कोणाक रावपाक मेळपाक ना. म्हणून विनंती की सोयीस्कर रित्या तुम्ही देवळां भितर रावनासतनाच भायर जाग्यार रावचें.
जे भाविक थंय स्टेप्साचेर सामके धडेर बसल्यात तांकां रिक्वेस्ट मातशे भितर बसात, सामके धडेर बसनाकात उपकार करून. ती एक दोन लायनी थंय रिकामी सोडल्या जातात, सामके धडेर बसल्यात तुमी. देवळांतल्या भाविका कडेन परतून आमी नम्रपणे मागतात की गर्दी करनासतना आमी भितर सरया. भितर सद्याक देवळां भितर गर्दी जाल्ली आसा. 2 मिनटां आमी भायर उबी रावया आनी मागीर ती गर्दी वतकीर परतून भायर भितर सरया. दोनी वटच्यान जे भावीक भितर सरतात तांकां नम्रपणे आमी मागतात की भितर गर्दी चड करनासतना आमी देवाचें दर्शन घेवया. ह्या धडेचेर उपकार करून येनाकात, ह्या धडेर मुखार येनाकात उपकार करून. कैजी अशें येतलें मरे अशें येतलें. बराबर पावले रे पावले पावले. केजी 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 चला हां रावते मग हांगा राव म्हटलं ते हांगा नका ते घे म्हणलं. हां तेणी राव म्हटलं हांगासर वयर राव म्हटलं. हय ते हांगा नका ते घे म्हणलं.
सगळं अरे ते न्हांवपाक गेले ते तेणी सांगला मरे वचून सगळें न्हांवयता तेंका न्हांवयता थंय drone ang laham
रिकॉर्ड करून नाका ओके चड भाग आहे तो रिकॉर्ड करून नाका ओके तेन्ना आनी कितें बरं बरं ते जाता काडटा उदक काडटा ते भितर उदक हाय विक्टर सांग मास भितर होते धरून हो बांगला हो एक परत एक फावटी सगळ्या देवळांतल्या भाविकांक विनंती करता की शक्य तितल्या बेगीन देवाचें दर्शन घेवचें आणि भितरली वाट मेकळी करची की कांय खिणा भितर हांगा अवसरा सयत सगळे पावपाचे आसात. प्रत्येक भाविकाक परतून विनंती करता की वाट आमी क्लियर दवरया, मेकळी दवरया, क्लियर दवरया. भाविकांक नम्रपणे आमी परतून आता एक विनंती करतात की आता दर्शन घेवपा खातीर भितर येवचें न्हय. गाडये भितर येवपाचे जाल्ले आसात देखून प्रत्येक भाविकांक आमी विनंती करतात की दर्शन घेवपा खातीर मागीर भितर सरचे. आता आमी भितर सरचे आणि जे भाविक ह्या चौकार हांगा आसात तांकां माता भगिनीकूय हांव विनंती करता की तुमी शक्यतो प्रकाराच्या भायर उबे रावन आपल्या जात्रेचो आस्वाद घेवचो. आमकां खबर आसा प्रत्येक भाविक आपल्या काळजांतल्यान जात्रेचो उत्सव पळोवपा खातीर आयिल्लो आसा, पण वेगळ्या जाग्यार आमी तो पळोवया. फक्त देवळां भितर ज्या जाग्यार वचपा खातीर प्रोहिबिशन आसा त्या जाग्यार आमी उबे रावन आसतना भायर खंय उबे रावन आमी जात्रेचो आस्वाद घेवया. हे नम्रपणे प्रेमळ सूचना विनंती आमी तुमचे कडेन करतात.
सगळ्या भाविकांक परत विनंती करतात की आदिपुरुष देवळाकडच्यान सकलची वाट येता त्या वाटेर एक लायनीन आमी सकल देवया, ग्रुपान किंवा गर्दी करून सकल देवपाक नाका. एक लायनीन जेणे करून अकस्मात जर ते अवसर आयलो जाल्यार सायडीच्यान तुमकां येवपाक मातशी मेळटलें. रिक्वेस्ट हांगाच तांकां मातशी सकल वचून बसात किंवा सकल वचून उबे रावात. अर्का कडेन जे आसा ते मातशे सकल वचून उबे रावात. आमच्या पोलीस भावाक विनंती, जे लोक जे भाविक मदेक आसात तुम्ही उपकार करून तांचे कडेक काडचो. उपकार करून मातशे सकल वचून बसात. सकल जाल्यार चेअर्स आसात. वयर आमचो व्हॉलेंटियर जर कोण आसत जाल्यार ताका विनंती उदय सरा कडेन एक तरी हात दाखोवचो. व्हॉलेंटियर वयर कविन सरा कडेन आसा. सकयल्यान जेन्ना सूचना मेळटली तुमकां विनंती जातलो तेन्ना वयर लोकांक धाडपाचें बंद करपाचें. सकयल्यान तुमकां ऑर्डर्स मेळटली तेन्ना वेले लोकांक सकयल धाडपाचो बंद करपाचें. वाट क्लियर करून घेवपाची, सायडीक दवरपाचें, वाटेवयर कडेन काडपाचें. ओके ओके. परतून एक फावट देवळांत भितर जेन्ना आसात त्या भाविकां कडेन आमी नम्रपणे नमळायेन मागतात की देवळांत गर्दी करप ना, देवळांतल्यान भायर सरपाचें, मागीर वेळ आसतलो देवाचें दर्शन घेवपा खातीर. आतां पर्यंत जे दर्शन घेतलां ते पुरो तेजे नंतर दर्शन घेवपा खातीर मेकळीक आसतले. आतां भितर आसात तेणी भितरल्यान भायर सरचें दर्शन घेवन मातशे वाटो क्लियर करात. नवीन जेणे देवळाकडे येवपाक भायर सरल्यात तेंका प्लीज नोट कर अनाउन्समेंटा खातीर. गडे बांयचे कडच्यान भायर सरल्यात देवळा कडेन येवपाक. सगळ्या भाविकांक नम्रपणे मागतात की वाट क्लियर करची, की अवसरा सहित गडे येवपाचे आसात. वयर सगळ्या व्हॉलेंटियरांक विनंती की सकयल धाडपाचें बंद करया, भाविकां कडेन दवरपाचें, वाट वेगळी करया. आता हांगच्यान सकयल कोणूच वचनाकात. फक्त वाट रिकामी दवरात आनी सायडीन मातशे उबे रावात. उपकार करून कोणाक वचपाचें आसल्यार बेगीन वचात सकयल. वाटेर उबे रावनाकात. परतून एक फावटी जे देवालयाच्या प्रकारांत भितर आसात, जेंची गरज आसा तितलेच भावीक सेवाजन आमी भितर रावपाचें अशें देवळाच्या वतीन कळयतात. तो पोलीस स्टाफ प्लीज. दोन पोलिसांक विनंती, फाटली दारार मातशें वचचें, एखादी दोन गेल्यात न्ही. थँक्यू. वेले बाजून जे उबे रावल्यात परत एक फावट रिक्वेस्ट, त्या रेलिंगाचेर लोड घालनाकात. कठड्याचेर वजन घालून उबे रावनाकात उपकार करून. जे भावीक अजून पर्यंत ह्या पाजीन सकल देवतात तांकां विनंती, एक लायनीन सायडीच्यान सकल यात बेगोबेग, मदेक रावन येनाकात. दोन पोलिसांक विनंती की देवालाची फाटली दार आसा फाटलें थंय वचचें प्लीज.
परत दोन पोलीस भावांक विनंती की ह्या वटेन दाव्यान जें दार आसा ते एटलीस्ट एक पर्सनल पोलीस पर्सनल तरी वचचो एक 5 मिनटां खातीर तें हांगा ह्या सायडीन गडे येवपाचे तयारी जाला भायर सरलात सगळ्या भाविकांक विनंती वाट आमी ओपन दवरया वयर पांडीर वयर चडपाक लागलात प्लीज शक्यतो आपूण वाटेर रावचो ना ही आमी काळजी घेवया परत विनंती की जेन्ना सकयल येतले तेन्ना कोणेच शुटींग काडची न्ही अशें देवालयाच्या वतीन तुमकां नम्रपणे परत एक कळीत केले वता अजून पर्यंत भितर जे काम करना शक्यतो ते काम ना ते भावीक भायवरचे जे देवालयात प्रत्येकाक नम्र विनंती की गरज प्लीज जे विनंती करतात मौन घेतली की विनंती करतात त्या विनंतीक आमी मान देऊया आणि त्या भाविकांची दिवाळीचे चौकाचे आमी घालून देता त्यांनी उपकार करून तो परत परत विनंती करतात काही रिच्युअल्स त्या रिच्युअल्स करताना त्रास जाऊ नये दिसतात कितें म्हणटा कधी येता थिंगा मुखार येता रे हांव भुरगीं आरे बाबा थंय वचपाक मेळटा हांव चलून वयता थिंगा वयर सकयल हा वयर वयता हांव म्हणटो स्टेगान आसता मरे
बॅरिकेड्सा भितर ज्या सेवाजनाची गरज आसतली तितले जाण भितर येवचे अशें देवालयाच्या वतीन आमी कळकळेन मागणी करतात. बॅरिकेड्सा भितर भितर येता नवा समाज सयत भितर येता तेन्ना जितल्या सेवाजनाची गरज आसा तितल्या सेवाजन भितर येवचे अशें देवालयाच्या वतीन कळकळीन तुमचे कडेन विनंती केली वता. परत एक फावटी जे भावीक देवालयाच्या भितर आसात आनी ते हांगाच ह्या जर टायमार ताची गरज ना अशा भाविकांनी परतून भायर वचचें अशें देवालयाच्या वतीन कळयलें वता. परतून एक वाट सोडची अशी विनंती करतात. जितल्या सेवाजनाची गरज भितर आसा बॅरिकेड्सा भितर तितल्यांनीच भितर येवचे अशें देवालयाचे वतीन परतून कळकळेन आमी विनंती करतात. परत सगळ्या विनंती याद करता कोणेच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किंवा मोबायलाचे शूटिंग काढचे नाही. ड्रोन हांगा भितर हाडचे नाही. जेन्ना गड्याक हांगा व्यवस्थीत देवा कडेन हाडटले तेन्ना कोणेच मोबायल किंवा रेकॉर्डिंग करचे नाही. The video has been removed by the व्हॉलंटियर्स एक तर मातशे सकयल बसात, उपकार करून सकयल बसात. व्हॉलंटियर्स मातशे प्लीज आनी व्हॉलंटियर्साच्या फाटल्यान जे आसात मातशे रिक्वेस्ट तुम्ही सकयल बसात नाजाल्यार सायडीन रावात. उपकार ना कांय दिसना. उपकार करून एक तर व्हॉलंटियर्स सगळे सकयल बसात. याद करता फुडेच रेकॉर्डिंग करचे नाही, शूटिंग करचे नाही या टायमार. प्रत्येकाक आम्ही विनंती करतात की आपलो खंयचोच मोबाईल किंवा कॅमेरो किंवा ड्रोन शूटिंग काढचे नाही. देवालयाच्या वतीन परतून कळकळीन विनंती करतात. कोणेच
सगळे वटे वाट वटे एक साइड घेऊन सगळ्यांनी एक साइड जितली लांब जाता तितली वच्चे जितली एरिया वाढपाक पळयता तितले वच्चे सगळ्यांनी बॅरिकेड्सा भितर जितली व्हड जागा वापरूंक मेळटा तो वापरतो फाटल्यान वच्चे सगळ्यांनी बॅरिकेड्सा भितर सगळे फाटल्यान वच्चे भितर जास्तीत जास्त जागो मेळटलो पण आनी मातशे फाटल्यान या फाटल्यान गेलो तो मेळटलो परत विनंती कोणीच आता शूटिंग काढचे नाही किंवा फोटोही काढचो नाही मोबाईल किंवा ड्रोन खंयच्याच साहित्याचो वापर करचो नाही हे देवालयाच्या वतीन नम्रपणे तुमकां विनंती करतात सगळे वाट ओपन दवरची वर वचपाची प्रत्येकाक विनंती करतात शूटिंग किंवा मोबाईल आपलं बंद करता 2-3 मिनिटां खातीर प्लीज देवालयाच्या वतीन कळकळून रिक्वेस्ट करतात कोणेच मोबायलाचेर शूटिंग काढचे नाही परत एक फावट वयर ड्रोनाची शूटिंग बंद करचे अशें देवालयाच्या वतीन कळयतात गोविंद सर तूं विनंती ते ड्रोन कोणा ऑपरेटराक थोडे वेळ ड्रोन बंद दवरूं अशें देवालय सांगता ड्रोन सध्या ऑपरेशन आसा तो परमिशन घेतलो ड्रोन न्ही विदाउट परमिशन ड्रोन चलता सद्याक आणि तो पोलिसांक सीज करपा लायला जाता काय प्रॉब्लेम ना ओके परतून हात जोडून विनंती की कोणाच ह्या टायमार शूटिंग काढचे नाही अशें देवालयाच्या वतीन कळकळीन सांगले वता सगळ्यांनी सगळे आपले तरेचे जे साहित्य आसात ते बंद करचे प्लीज 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 जे कोण देवळांत भितर गरजेचे शिवाय आसात किंवा जे आपले पद्धतीन टेक्निक वापरतात तांचे कडेन विनंती की शक्यतो आम्ही खंयचे साहित्य वापरचे नाही देवळांतल्यान जे कोण काम ना ते भायर वचचे अशें सगळे सांगले वतात पण आमी कोण आमचे काम ना ते सगळे खरे भायर वचपाचे प्रयत्न करया दादू सगळे विस्कळ रावचे बॅरिकेड्सा भितर जे आसात ते जितले भायर जावपाक शकता ते भायर वचचे बॅरिकेड्सा तेंचे ओपन एरिया सोडचे आणि भितर जे आसात तेंचे कडेन नम्रपणे मागतात की जेंची गरज ना तेणी देवळांतल्यान भायर वचून आपलो जात्रेचो आस्वाद घेवचो अशें देवालयाच्या वतीन कळीत केलो वता सगळ्यांक विनंती की जाता तितली वाट ओपन सोडया आमी रिलॅक्स जावन तांकां काम करपाक मेकळीक दिवया जे देवाचे आतां ह्या टायमार काम करतात तेणी मेकळेपणान थंडसाणेन काम करूं दे शक्य आसा तितले आमी बॅरिकेड्साचो मॅक्झिमम जाग्याचो वापर करया अजूनपर्यंत रेकॉर्डिंग किंवा शूटिंग काढचे नाही असे परत सांगतात जे कॅमेरा चालू असतात उपकार करून ते बंद करचे असे देवालयाच्या वतीन तुमकां परत सांगतात
कोणेही जरी परमिशन जरी घेतली असत तर ह्या टायमार आपल्या रेकॉर्डिंग बंद करचे अशा देवालयाच्या वतीन तुका कळटा. ही भितरली देवाची वाट सगळी ओपन करची. देवाची वाट ओपन सोडची. देवाची नजर भरण्यासारखी वाट क्लिअर करूया. परेशराव हांगा सकयल जे धडेर उबे आसात. हॅलो हॅलो हॅलो. जे धडेर उबे आसात तांचे लागीं मागीर हांगच्यान वचचें मातशें. हे जे धडेर उबे आसात उपकार करून. हॅलो हे दीपक स्तंभाच्या फाटल्यान आसा ते. हांगा धडेर उबे आसात तांकां एक रिक्वेस्ट. एक दोळ्यार वक्त मारता पांयाकडे नजर पावना विसरपाचे चान्सेस आसात. पांयाकडे पळयात.
यो, Hey! देव सगळं देव ब्रावो! बॅरिकेड्सा भितर जे आसा ते पयस पयस वचचे भितर गर्दी जाला अशें मित्रांकडे काम कळयलो होता भायर जागा खूब बरो मेळटा भायर आसा पळय बॅरिकेड्सा फाटल्यान कितलो जागा आसा आनी जागा फाटल्यान आसा पळय गर्दी करनाकात आनी फाटल्यान वचो मेळटा आनीक फाटल्यान वचो मेळटा आनीक वचो मेळटा पळय हे मध्ये आसा तेणी कडेन वचचे तांकां त्रास करनाकात देव आणि गडो हाचे मध्ये जे आसात ते उपकार करून कडे रावचे आणि कोणीच रेकॉर्डिंग करची न्ही परत एक फावट सांगतात देव आणि गडाचे मध्ये कोण आसात ते उपकार करून कडे वचचे आणि बॅरिकेड्सांक जागा मेळटा थंय आमी ताचे फाटल्यान वतात हांगा गर्दी जाता जितले बॅरिकेड्सा भितर गरज आसा पण कडे रावचे नाचपा खातीर जास्तीत जास्त जागो गड्यांक दिवचो बॅरिकेड्सा भितर जास्तीत जास्त जागो गड्यांक नाचपा खातीर दिवचो परत एक फाटी विनंती करतात गड्यांक नाचपाक बॅरिकेड्सा भितर मॅक्झिमम जास्तीत जास्त जागो मेळचो अशें आमी भितर रावया आनी फाटल्यान वचो मेळटा पळय आनी फाटल्यान जागा आसा साम बॅरिकेड्सा म्हाऱ्या आयले म्हणटकीर हांगा गडे नाचपाक मेळना ओपन स्पेस मेळना वारोय मेळना जितलो जागो चड आसा तितलो जागो गड्या मदीं बऱ्या पडटलो आनी हांगा मदीं जे कोण आसात तांकांय विनंती देव आनी गडो हाचे मदीं एक आमी मदीं कोण आसपा नजो जातो कमान ज्या भाविकांक उदकाची गरज आसा तांचे खातीर उदक दिवचें अशें कळयलें वता
सर सर व्हॉलेंटियर्स संजय तुझी गाडी असतो ताची बाटली म्हणजे 4 पेटी मातच्यो देवळा कडेन सकल वर हांगा उदक पावलें आसा त्या व्हॉलेंटियराक विनंती आसा उदक कोणाक जाय त्या व्हॉलेंटियराक उदक व्हरून दिवचें फाटले वटेन उदकाची वेवस्था केल्ली आसा बाय पास कर प्रत्येक भाविका विनंती की गर्दी करनाकात मुखार जितली स्पेस ओपन मेळटली तितली ताका वार मेळटलो परत एक फावटी सगळी गर्दी जाला ती मातशी ओपन करचे पटवांग कितें पटवांग
कितें म्हणलें हय मातशें फाटल्यान वचचें ओपन जितलो जागो चड मेळटा तितलें बऱ्या पडटलें सगळें मातशें फाटल्यान वचचें जास्तीत जास्त जागो ओपन बॅरिकेड्सा मध्ये आमी दवरया गडे नाचपा खातीर आतां एंट्रन्साक जास्तीत जास्त जागो चड मेळटलो तितलो गड्यांक नाचपाक हांगा बरें मेळटलें वारोय लागतलो तांकां फ्रेश एरिया मेळटली बॅरिकेड्सा मध्ये गरज ना आपल्याली गरज आसा तेच रावचे अशें परतून देवालयाच्या वतीन विनंती केली वता वयर उदक आपल्यार मातशें सकयल हाडून दिवचें व्हॉलिंटियर वयर व्हॉलिंटियराक एक रिक्वेस्ट आसा की वयर आसता उदक उपकार करून थोडें सकयल हाडचें व्हॉलिंटियर जर कोण आसत जाल्यार उदक सकयल हाडून दिवचें थोडें आमचे व्हॉलिंटियर आंगलेचे फाटल्यान जर कोणा कडेन उदक आसत फाटले उदकाचे आसत जाल्यार व्हॉलिंटियरा कडेन मागणें की मुखार घेवन येवच्यो थोड्यो एक क्रेट धाडल्या फाटल्यान व्हॉलिंटियर जर आसत आनी ते उदकाचे फाटले आसत जाल्यार उपकार करून मुखार देवळाच्या मुखार हाडून दिवचें देवळांतल्यान भितर येवचें वेंकट भाऊ सकल कोणी व्हॉलिंटियर्स असल्या ॲम्ब्युलन्स असते धाड त्या ॲम्ब्युलन्सा कडेन उदकाचे बाटले आसात आमचे हांगा सकयल जे व्हॉलिंटियर कोण आसा पळय फाटल्यान जी आंगलेची भुरग्यांक एक विनंती वयर वचून एम्ब्युलन्स हाडून उदक आसा मातशें हाड सकल आमची व्हॉलिंटियर्स एस एस आंगलेची व्हॉलिंटियर्स जे हांगा आसात तांकां एक रिक्वेस्ट वयर वचून थोडेशें उदक हाडचें सकल ॲम्ब्युलन्स थंयच आसा फाटल्यान हॅलो हॅलो हे बघ ॲम्ब्युलन्स थंयच सायडीनच आसा देवळाच्या ही गड्याजात्रा आनी हो सगळो उत्सव गोवा न्यूज हबाचेर लायव्ह आसतलो हाजी सगळ्यांनी नोंद घेवची गड्याजात्रेचो उत्सव गोवा न्यूज हबाचेर लायव्ह आसतलो गोवा न्यूज हब लक्षात दवरा
ॲम्ब्युलन्सकडे वॉटर बॉटल सोमकार ते दरार असतं ते हॉस्पिटल झालं पाहिजे लांबचे काउंटर फर्स्ट एड काउंटर बी थंय हॅलो 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 तुमच्या भाविकाक सकल येवपा खातीर मदें वाट सोडची मदें वाट दवरून उबे रावचे ज्या कडेन आपण वयर आसा मदें वाट सोडची आनी उबे रावचे ही विनंती आता कोणी शूटिंग केले जातात आता आपलो मोबाईल वापरपाक बेफू एकेक आसतली इवन ड्रोन ऑफिशियल ड्रोन आसा तो ओपन करपाक जाता कोणी व्हॉलेंटियर हांगा मातसो एक व्हॉलेंटियर मातशे हांगा ऑफिशियल परमिशन घेतलेले एकच ड्रोन वयर आसतलो बाकीचे ड्रोन जर कोणी आसत जाल्यार ते देंवोवचे बेगीन
वयर जो ड्रोन आसा तो परमिशन घेवन काडलो जाल्लो त्या विथ परमिशन उपकार करून रेलिंगाचेर रोड घालचनी स्टेरकेसीचेर उबो आसा तेणी रेलिंगाचेर रोड घालचनी सकयल सकयल पाणचेर उबे आसा तेणी ते रेलिंग सारकी घट्ट मुटना
चालू
हॅलो 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 पैंगीण सायडीक वचपी भाविका खातीर सुनील पैंगीणकर सायडीक घरा कडेन आमी बसीची वेवस्था केल्ली आसा आनी गालजीबागाक वचपाच्या भाविका खातीर आदिपुरुश देवालया कडेन स्कूल बस आसतली पण एक गर्दी जावची न्ही ह्या खातीर एक विनंती करता सगळ्यांक की जे भाविक गालजीबाग सायडी आपले व्हेकला मारे वतले ताणे आदिपुरुष देवळा कडेन वचचें आणि जे भाविक पैंगीण सायडीक वतले ताणे ह्या सायडीक दैतांबळे वयल्याच्यान सुनील पैंगीणकरांचें घर आसा तुळजाभवानीचें घर आसा थंय आयल्यान बस आसतली प्रत्येकाने आपली नोंद करून घेवची बशी थंय रावतल्यो गालजीबागाक वचपा खातीर आदिपुरुष देवळा कडेन बस आसतली बालरथ चालकांनी हाची नोंद घेवची ज्यो दोन बसी पैंगीण वतल्यो त्यो सुनील पैंगीणकरांच्या घरा कडच्यान सुटतल्यो आणि ज्यो गालजीबाग पर्यंत वतल्यो त्यो आदिपुरुष देवळा कडच्यान सुटतल्यो जे पयसुल्यान आयिल्ले लोक आसात तांणी पयलीं वचचें बालरथा कडेन अशी नमळायेची विनंती आनीक वतना गडबड करनासतना संस्थायेन वचचें देवालय कमिटीच्या वतीन सगळ्या भाविकांचे आमी भोव आभारी आसात जे भाविक पैंगीण सायडीक वचपाचे आसात त्या भाविकां खातीर सुनील पैंगीणकर उपसरपंचाच्या घरा कडेन बस थांबली आसतली बालरथ आणि जे भाविक गालजीबाग सायडीक वचपाचे आसात बसीचेर त्या भाविकां खातीर आदिपुरुष देवालयाच्या सायडीक बस आसतली एवढी तेवढी गर्दी जावची न्ही म्हणून आमी सांगतात की बसी खातीर गालजीबागाक वचपाचे आदिपुरुष देवळा कडेन वचचें आणि बालरथ जाय आनी ती पैंगीण वचपा खातीर सुनील पैंगीणकर हाच्या घरा मुखार आसताले गड्या जात्रेच्या यशस्वी आयोजना खातीर ज्या ज्या शासकीय निमशासकीय लोकांनी आमकां खूब व्हड मदत केल्या तांचे कमिटीच्या वतीन आमी भोव उपकारी तशेंच दर एक भाविकाक आमी देव बरें करूं म्हणटात तुमच्या सहकार्यान ही गड्याची जात्रा यशस्वी जाता व्हॉलंटियर्स म्हणून काम केल्ल्या भुरग्यांचे कमिटीच्या वतीन खास आभार
जी गड्याची जात्रा हो गड्या जात्रेचो उत्सव गोवा न्यूज हबाचे लायव्ह आसतलो. लक्षात घेयात गोवा न्यूज हब. गड्या जात्रेचो उत्सव गोवा न्यूज हबाचे लायव्ह आसतलो. विसरू नाकात पळोवपाक गोवा न्यूज हब. गड्याची जत्रा बरी तरेन संपन्न जाली. सगळे धन्यवाद. सगळे भाविकांनी आपापल्या अनुसार दान करून व्यवस्था केल्ली आसा. जशी की जे पयलींचे वचपाचे आसात तांणी बेताळ देवाच्या उजवे सायडीक जे हॉल्ट आसा त्या हॉल्टा कडेन सुनील पैंगीणकर घरा कडेन रावचे. तशेंच जे दावे सायडी आसात त्यांनी आदिपुरुष देवालया कडेन रावचे. जे गालजेबाग वचपाचे आसात तांणी दोन्ही कडेन बसीची व्यवस्था केल्ली आसा. आनी सगळ्या भाविकांक हांव एक विनंती की जे पयसुल्ल्यान आयिल्ले आसात आनी जांकां खूब पयस पावपाचें आसा तांकां मातशें पयलें तुमी बसीक वचपाक दिवचें. आनी जे लागींचे आसात तांणी मातशें सुशेगाद वचचें. मातशें सहकार्य करात आनी सगळ्या लोकांक बरे तरेन आनंदान घर वचपाची उमेद अशीच दवरून मुखाल्ल्या बेतबाबा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें करचें. धन्यवाद. देव बरें करूं. हांगा एक आदी नांवाचें भुरगें आसा. ताचो पालक जर आसत ओके. द गर्ल 5-year-old girl Adi is here with us near the counter. 5-year-old girl Adi is here near the counter. Parents are requested to please come here. बालरथाची व्यवस्था केल्ली आसा वचपा खातीर. गालजेबाग सायडी वचपा खातीर बालरथ आयिल्ली आसा आनी ती बालरथ वयर रावतली. तशेंच पैंगीण सायडी वचपा खातीर बालरथ सुनील पैंगीणकर गाडी आसतली. बालरथीक विनंती की तांणी वयर येवचें. त्या सगळ्या भाविकांक पावोवपाची व्यवस्था आनी पयस वचपी जे भावीक आसात तांणी पयलीं गाडयेर बसून पयस वचपा खातीर आपली गाडी करची. आनी सायडी वचपा खातीर बालरथ सुनील पैंगीणकर गाडी रावतली. बालरथाची व्यवस्था केल्ले सगळ्या शैक्षणिक संस्थाचे कमिटीच्या वतीन आम्ही आभार मानतात. तसेच पैंगीण ग्रामपंचायतीचे भोव उपकारी व्हॉलेंटियर्स सगळ्यो शासकीय संस्था ज्यांनी हो उत्सव यशस्वी करपाक हातभार लायलो तांचे आमी मना काळजांतल्यान उपकार मानतात. व्हॉलेंटियर्स जे व्हॉलेंटियर्स आसात तांचे परतून एक फावट हांव उपकार मानता. एंडाक जायचे एंडाक सगळ्या भाविकांक आता देवाक मेळपा खातीर बेगीन आसतली आनी लायनीन शिस्तीन गर्दी करनासतना देवाक मेळपाक आतां सगळ्या खातीर बेगीन आसा.
आयज ह्या गड्याच्या जात्रे खातीर जाणी दोन्ही योजना स्पॉन्सर केल्या त्या सुदेश मेत्री गालजीबाग हांचे आमी भोव उपकारी. आयची ती साऊंड सिस्टम आसा ती सुदेश मेत्री हांची आणि तांच्या खातीर आमी तांचे भोव उपकारी. गड्याच्या जात्रे खातीर शासकीय यंत्रणेन आमकां खूब मोलाची मदत केल्या. कलेक्टर, मामलेदार, PI, पोलीस स्टेशनाचे, ट्रॅफिक पोलीस ह्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. उदकाची बेस बरी वेवस्था केल्ले खातीर सुनील पेडणकर आणि जनार्दन भंडारी हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटात. हॅलो 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 गोंय राज्याच्या सगळे शासकीय अधिकारी, खास करून हेल्थ डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट, फायर फोर्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि सगळ्यांनी ही जात्रा यशस्वी रीती कशी जातली ती तकालच घेतली, त्रास घेतले म्हणून देवस्थान समितीच्या वतीन सगळ्या शासकीय यंत्रणेक काणकोणच्या गोंयच्या आम्ही काळजातल्या दिनवासतात. ahora